आयकात, एका मनशा विशीं हांव सांगूंक सोदतां. पयले सामुएलाच्या पुस्तकांत आमी कितें पळयता? हांवें पातक केला. अशें पातक करून पोतून पोतून पातक करून थिंगा अशें म्हणूंक जायना. आनी ह्याच भाशेन तूं फकत थिंगा बोडबोड करीत जाल्यार तूं उलयता पळय तें कांयच व्हॅल्यू आसचें ना. आतां आमी नोंदर मारया अवेस वोर 15 वोर 24 आमी पळोवया. साऊल म्हटलें, हांवें पातक केला. हांवें आमचे पोरजेचे लोकांचें बें धरून आनी तांची उतरां आयकून सोर्वेस्पोराचे आनी देवाचे उतराचे आड हांव गेलो. थोडें पॉलिश करून उलयता तो आतां. हांवें पातक केला अशें तो सारकें तो म्हणटा, पूण पोरजेच्या लोकां लागीं भिलो अशें म्हणटा. साऊल राजाक पोरजेक भिवपाची थंयसर गरज नासली. ताका राजा कसो विचून काडलो पळय त्या सोर्वेस्पोराची ताणें भिरांत धरूंक जाय आसली. जे सोर्वेस्पोराक भियेतात ते मनशांक केन्नाच भियेवचे नात. मनशांक भियेता पळय ते सोर्वेस्पोराक केन्नाच भियेनात. तो लोकांक भियेलो आनी सोर्वेस्पोराचेर ध्यान दिनासलो. तो म्हणटा, हांवें पातक केल्लें आसा. ताका बोक्षणें मेवलें काय? साऊलून मानून घेतलें हांवें पातक केला म्हूण. जेन्ना पळय तेणें मानून घेतला जाल्यार सोर्वेस्पोरान कितें केलें आतां तें आमी पळोवया. पातक केल्या उपरांत आतां ताणें मानला. आतां उतर पळोवया. 26 सामुएलान साऊलूक अशें म्हटलें, हांव तुज्या सांगाता आतां वयचो ना. कित्याक? तुवें सोर्वेस्पोरान जें तुका सांगलां पळय तें करूंक ना. आनी सोर्वेस्पोरान तुका इस्रायलाचो राजा तूं आनीक आजचो ना म्हणून अशें केलां. हांवें असलें पातक केलां म्हूण साऊलून अशें म्हणलें. साऊलून आपल्याची चूक मानून घेतली. ताणें आपल्याचें पातक मानून घेतलें. ताका बोक्षणें मेळोंक जाय आसलें पूण ताका मेळोंक ना. हांवें पातक केला अशें मानून घेता पळय तो दर एक मनशाक बोक्षणें मेळोना. आयज जायते लोक आसा ते पातक केल्या प्रमाण म्हणटा, म्हाका बोक्षणें दी, म्हाका बोक्षणें. तुका बोक्षणें मेळचें ना. तुका सोजा फावो जातली. हांव तुमकां भेकडायना. हांव तुमकां शिडकायतां. हांव विनोवणी कोत्ता, तुमी वायट कामां करपाची सोडात. तुमी फोटकी रिपे ओत्मिकाय आसा ती पयस करात आनी खरी ओत्मिकाय पळय ती मानून घेयात. फारोन पातक केला अशें म्हटलें. साऊलून पातक केला अशें तो म्हणटा. फारो पोत्तून पसून कोश्टान पडटा आनी साऊलूचेरूय सोर्वेस्पोराचो राग देंवोन येयलो. हांवें पातक केला अशें साऊलून म्हटलां. तो सामुएलान ताका अशें म्हटलें, सोर्वेस्पोराची आज्ञा तुवें ती सारकी मानूंक ना. त्या पासत सोर्वेस्पोरान तुका इस्रायलाचो तूं राजा आनीक तूं आजचो ना म्हटला. कारण कितें तुमी जाणा? हांवें पातक केला अशें साऊलून म्हणून दुसऱ्याचेर बोगलांटां घालता. तो सुटावे करून मानिना. गिन्यान नासलो हांव एक मनीस, हांव एक पिसो म्हणून मानिना. ह्या भाशेन तो थंयसर मानिनासलो. तो कितें म्हणटालो? आपले पोरजेचे भिरांती पासत आनी तांचें हांवें आयकोन सोर्वेस्पोराचें आनी तुवें सांगलां पळय तें कुशीन दवरलें. एका नाटक करप आनी फटोवप अशें म्हणटा. आदांव, हांवें जें तुका फळ खायनाका म्हणलें पळय तें फळ तुवें खाल्लां काय? ताणें तें मानून घेवंक जाय पूण ताणें मानूंक ना. सोर्वेस्पोरा तुवें नाका म्हणलेलें. तरी आसतना हांवें तें केलें. हें सारकें न्हू. हांवें ती चूक केल्या पूण हांवें एकल्यानूच न्हू, म्हज्या सांगाता म्हज्या बायलांनी तें केलें. आमी तुजीं उतरां आयकोंक ना. आमकां तूं बोक्षणें दी. ताका थिंगा बोक्षणें मेळपाचें पूण थंयसर आदोवान आपल्याची चूक मानून घेवंक ना. तुवें म्हाका पळय जी बायल दिल्या ते बायलेन म्हाका हें खावंक दिलें. हांवें तें खाल्लां अशें तो मानून घेता पूण तरी आसतना आपल्या चूक पळय ती आसा ती लिपोवंक कोत्ता. ती चूक पळय लिपोवपाची कोशिश कोत्ता. सोर्वेस्पोर मानून घेवचें ना. जरी तुवें चूक केलाय, तुवें तुजी चूक आसा पळय ती सारकी मानून घेवची पडटा आनी ती तुवें सोडूंक जाय. अशें करचें न्हूय. दुसऱ्याचेर तुवें बोगलांट घालचें न्हूय. ताचे पासत हांवें अशें केलें, ताच्या पासत हांवें अशें केलां. हें कारण पळय त्या पासत हांवें हें पातक केलें. ह्या भाशेन तुमचे चुकी लिपोवपाची कोशिश करूं नाका. एवे तुवें कित्याक अशें केलें? हांव आनी कितें करूं? त्या सोरपान त्या सोयतानान ताणें म्हाका फटयलो.
आदावान आपल्याची चूक मानूंक ना, एवेनूय आपल्याची चूक मानूंक ना. दोगांनी कितें मानलें? एकामेकाचेर ते बोगलांट घालताले. त्या सोरपाचेर बोगलांट घातलें. सावलून पोरयान अशें म्हटलें, हांवें पातोक केला. हांवें सोर्वेस्पोरान आनी तुवें सांगलें तें मानूंक ना. हांवें चूक केल्या. काळजांतल्यान तो पश्चाताप केलें बरें आसपाचें. पूण चूक करून मागीर सॉरी म्हणप कॉमन जाल्लें आसा. आतां बारकायेन तूं आयक. म्हाका अजून पासून उगडास आसा. एका दिसा थोडे जाणटे मनीस बॅट आनी बॉल घेवन ते फेवताले. त्या टायमार जेन्ना तो जाणटे मनीस फेवता जाल्यार आनी मागीर आमकां फेवंक जाय जाल्यार आनी जेन्ना ते हिंगा थिंगा मारता पळय तेन्ना आमकां तो बॉल हाडून तांकां दिवचें पडटा. आनी तेन्ना आमी बॉल हाडून तांकां पोतून दिताले. आनी मागीर ते खेळल्या उपरांत ते नेट काडटा आसतना ते बॅट आनी बॉल आमकां दिवन तुमी खेळत अशें म्हणटाले. ताणें बॉल फोर्सान मारलो आनी तो पयस मागीर वेता जाल्यार बॉल म्हाका हे भाशेन तांकां उडोवंक जाय आसलो. जेन्ना पळय हांव ते बॉल उडयता पळय तो बॉल तांच्या बॅटाचेर पडोंक जावो. आनी तेन्ना ते बॉल घेवन ते खेळतात. जोरी हांव बॉल तांच्या मुखार घालीत तांकां थिंगासो सोकला ते बॉलाक थिंगसून सावन उखलचो पडटा. तांणी म्हटलें, तूं म्हज्या बॅटाचेर बॉल घाल, तें म्हाका बरें जातलें. दुसरे फावटी पासून ताणें बॉलाक फोर्सान मारलें, बॉल पयस गेलो. पोतून हांवें बॉल उडयलो आनी सोकला पडलो आनी हांवें म्हणलें सॉरी. म्हज्या बॅटाचेर बॉल घाल, बरें आसा, सॉरी अशें म्हटलें. तिसरे फावटी बॉल मारता पोतून हांवें बॅटाचेर घालूंक ना, हांवें सोकला उडयले. आनी तांकां पळोवन हांवें म्हणलें, आरे सॉरी 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 अशें हांवें म्हटलें. ताणें लागीं येवन अशें मागीर म्हाका म्हटलें, एक फावटी सॉरी म्हटल्या उपरांत तें सांगलां पळय ताजें व्हॅल्यू आसता. आनी जोरी तूं पोतून पोतून म्हणशी सॉरीचो व्हॅल्यू वाचचो ना आनी तुजे पासून कांय व्हॅल्यू वाचचें ना. आनी तेन्ना पळय म्हाजी वर्सां, हांव फकत 10 वा 11 वर्सांचो आसलो. हांव ल्हान आसलो. पूण आजून पासून म्हाका उगडास आसा. आजून पासून म्हाका तें उगडास आसा. सॉरी जें म्हणप सारक्या वेळार म्हणत जाल्यार ताका व्हॅल्यू आसता. पूण पोतून पोतून म्हणत जाल्यार ते सॉरीक मागीर व्हॅल्यू आसना. ताची पासून व्हॅल्यू वाचचें ना आनी तुजी पासून व्हॅल्यू वाचचो ना. दर एका वेळार तूं चुकी करीत आसाय. फकत सॉरीत अशें तूं म्हणत आसाय. ओ बायलेक तूं अशें म्हणटा, ओ इश्टांक तूं अशें म्हणटाय, तुज्या सिनियराक ओ तुज्या बॉसाक ओ तुज्या सांगाताक काम करता ताका, तुज्या आवयक ओ तुज्या बापायक अशें तुवें म्हणूंक येता. पूण तूं पोतून पोतून चुकी करीत रावताय आनी सॉरी म्हणत रावता जाल्यार तें एकदम बरें न्हय. जाल्यार सॉरीचें आनी तुज्या पासून व्हॅल्यू वाचना तें मातशें उगडास दवर. आयज जायते लोक चुकी करतात आनी लागीं येवन मागीर म्हणटा सॉरी, बस मातशें सॉरी म्हणटा. ती ताका संवय जाल्या, ही तांकां एक संवय जाल्या. ना, असली सॉरी एक्सेप्ट करूंक जायना. दुसरें म्हटल्यार हांवें पातोक केल्लें आसा अशें जेन्ना तो म्हणटा. सावलून हांवें पातोक आदारला ह्या भाशेन जेन्ना ताणें म्हटलें, साम्युएलान आतां म्हणलें, आतां तूं आयक. सोर्वेस्पोरान जें सांगलां पळय तें तुवें कुशीन दवरलां म्हणून. सोर्वेस्पोरान पासून तुका इस्रायलाचो राजा तो जो आतां थिंगा सोडल्यान तुका राजांतल्यान कुशीन दवरला. इट्स फिनिश्ड. इट्स ओवर. सोर्वेस्पोर तुका कसली सजा दिवचे पयलीं तूं बोगसणें मागी जाल्यार बरें जातलें. हाजे पयलीं की सोर्वेस्पोर तुका कसली सजा दी, तूं सोर्वेस्पोराच्या हाजीरपणान येवन देवा लागीं बोगसणें मागलें बरें. आनी तुजे तर पातोक तें वाडत रावत जाल्यार सोर्वेस्पोर तुका तो खास दिवपाक तयारी करता. तेन्ना सॉरी म्हणून मागीर कांय फायदो ना. आतां आमी पळोवया. सोर्वेस्पोरान तुका आतां इस्रायलाचो राजा थिंगासोरान कुशीन काडून दवरला. आनी शमूएल आतां पोसपाक पडटलो. आनीक सावलून ताजे पळय ते आंगोस्त्र दवरलें आनी तें आंगोस्त्र पिंजलें. बारकायेन आयक. जोरी कोण मनीस थिंगा गाय करून आनी आपल्याची बूद उजार करिनासतना आज्ञा पाळिनासतना ओ पवित्र कसलें काम करता जाल्यार तो चुकीचे चुकी करीत आसता. ताचे एके चुकी फाटल्यान आनीक चूक तो करीत आसता. तुवें सोर्वेस्पाची उतरां कुशीन काडल्यार सोर्वेस्पान तुका आतां कुशीन काडलेलो आसा. ह्या भाशेन तो म्हणून आतां वयतालो. अशें आतां वयतालो पळय तो प्रवादी, अशें वयतालो पळय तो थिंगासर याज्ञीक साम्युएलाचे ताजे आंगोस्त्राचे पोंताक तो गोट दोत्ता. ताणें ताजे आंगोस्त्राक पळय ते कुशीन दवरला ते जाले भाशेन पळय जे ल्हान भुरगीं आसा पळय तेन्ना तीं
तुजे पळय उतरां आयकना पळय तेन्ना तूं कितें करता, तूं ताका आडायताय. आनी जरी तुमची भुरगीं तुमचें उतर आयकना जाल्यार तुमी ताका म्हणटा आरे राव अशें तुमी म्हणटा. वो तुमी ताच्या हाताक गोड धरतात, वो ताच्या बुजार हात धरून ताका आडोवपाची कोशिश करता. अशेंच न्हू. आमचे पूण जे व्हडते मनीस आसा, जे तांकां जाय आनी त्या भाशेन आमी करिना जाल्यार आमी तांचे कितें कॉलर दवरतात? आमी ताचे कॉलर दवरतले काय? वो तांची कापडां दवरतलीं काय? तांकां तुमी धरून वो तेणें घातला पळय ते आंगोस्तर धरून तुमी तांकां कितें ओडटात? हें कितें तुमी सांगात? अहंकार ही एक ओडती मिजास. तो एक प्रवादी. त्या राजाक ताणेंच थिंगा अभिषेक केल्लो. सर्वेस्परान ताका धाडलोलो. राजा करपाक साम्युएलान ताका अभिषेक केल्लो. असले प्रवादी तो साम्युएलाक. जेन्ना तो वेतालो पळय ताका आडोवपाची कोशिश करता. तूं वयता मातसो राव. जेन्ना तो वेतालो पळय त्या आंगोस्त्राच्या पोंताक दवरता आनी तें आंगोस्त्र पिसता. ताणें घातलेलें पळय तें आंगोस्त्र ताणें दवरलेलें पळय तें आतां पिसलें म्हणल्यार आतां साऊल कितें थिंगासोर सारकें भितरलें मिजाशेन बोल्लोलो आसा. हांवें पातोक आदारला अशें ताणें म्हटलेलें, पूण पातोक भितर आसलें पळय तें पातोक भितरलें भायर सरोंक ना. आनी ताणें ताजो खरो रूप आसा पळय तो थंय दाखयलो. तुमी पातोक केल्या उपरांत तुमी सर्वेस्पराच्या हाजीर पडून येता, वय हांवें चूक केला, म्हाका तूं आतां हे वटेर बोक्षणें दी. आनी उपरांत तुमी घरा वचोन आनी घरा गेल्या उपरांत तुमचे बायलेन चिकनाचे कोडयेन थोडेंशें मीठ घातलें जाल्यार वो थिंगासो तो मसालो आनी कितें तें उणें पडलें जाल्यार आनी तूं चर्चीन म्हणटाय सोम्या म्हाका एकदम राग येता, तूं म्हाका सारको बोक्षी आनी म्हाका रोखडो थिंगासो राग येताय आनी म्हाका तूं बोक्षणें दिव, ह्या भाशेन तूं इगोजेन थिंगा मागणें कोत्ताय. पूण घरा मागीर ती कोडी सारकी ना जाल्यार मागीर तूं घरा वचून कितें कोत्ताय? वय पयलोच तुका थिंगा रोखडो राग येता, मागीर तूं गळा सोडून मारताय. बायलेक तूं बोप मारताय, तिका नाका जालेलें म्हणटाय. पूण सोबेन तुवें बोक्षणें मागलेलें पळय. हांव सदांच न्हू अशेंच कोत्ता. तूं चूक कोत्ता आनी सर्वेस्पराच्या हाजीर पळोवन येवन ताजे लागीं बोक्षणें मागल्या उपरांत तूं परतून तेंच कोत्ता, हें सारकें न्हय. तूं चूक कोत्ता आनी मागीर बोक्षणें मागताय आनी हें सारकें न्हय. अशें तूं कोत्ता जाल्यार तुका तें भिरांत. ही तुजी सोय जावंक दिना काय? आनी ह्या भाशेन तूं चूक कोत्ता आनी तूं बोगोर बोगोर सॉरी म्हणटा जाल्यार तूं म्हणटाय पळय ताका व्हॅल्यू वाचचें ना आनी तुजो पासून कांय व्हॅल्यू वाचचो ना. हाजो अर्थ जेन्ना पळय तें चूक कोत्ताय आनी बोक्षणें मागचें न्हू अशें हांव म्हणना. ह्या भाशेन तूं कितलो तेंप पासून पातो करीत रावतलोय आनी केन्ना मेरेन पश्चाताप करीत रावतलोय. जेन्ना हांव एक स्टुडंट आसलो, बोगोर बोगोर म्हाका स्वता येतालें, बोगोर बोगोर हांव चूक कोत्तालो, तेन्ना हांव सर्वेस्पराशी वेता. हांव कालसांतल्यान रडोन हांव सर्वेस्पराक अशें म्हणटालो, सर्वेस्परा हांवें तुका जायतें दूख दिल्लें आसा, हांवें चूक केली आसा, सर्वेस्परा बापा म्हाका तूं बोक्षणें दी. आनी सर्वेस्पर म्हज्या कालसान उलयलो, तूं ह्या भाशेन कितलो तेंप म्हणून पातकां करीत रावतलोय. तर सांगपाचो अर्थ म्हणल्यार हें कितलो तेंप म्हणून तूं पातकी जिवीत जेवतलें, तूं केन्ना सोडून तूं म्हजे भाशेन जिवीत जियेतलोय. तूं बोगोर बोगोर चुकी कोत्ता आनी बोगोर बोगोर तूं फकत बोक्षणें मागताय जाल्यार पळय नाश जाता पळय तांच्या पासून तूं केन्ना रडटलोय. तुजे चुकीक लागोन तुजे पातकाक लागोन तूं रडटाय, पूण नाश जाता पळय त्या ओतम्या पासून तूं केन्ना थंगासर रडोंक पावतलोय. म्हज्या भावा भयणानो, हांव सांगता तें मातशें आयकात. जेन्ना जेजू क्रिस्त ताजो येवपाचो दीस लागीं पावला जाल्यार आमी चोतरायेन आमचें जिवीत सारूंक जाय, बरे भाशेन जिवीत जिवंक जाय. हे भाशेन पेद्रू म्हणटा. दुसरे पेद्रूची चीट 3 आनी 12 आमी पळयता. आतां आमी तें वाजुया. सर्वेस्पराचो परतून येण्याचो तो दीस आसतलो तो. त्या दिसा मोलोप गडगडो नाच जातलें, सृश्टीचे दातून कोडोन वेतोलें, पृथ्वीचो आनीक तातूंतले आसतल्या सगळ्याचो भस्म जातलो. ज्या दिसा मोलोप आखटें भाशेन नाच जातलें, तो देवाचो दीस बेगीन पावल म्हणून आशेन रावात. तो दीस येतलो म्हणून आमी नाशेन रावचें. आमी त्या दिसाची वाट पळोवची. कशें आपल्याचे चाल रितीन आनी भोक्तीन, कशे भाशेन चोतरायेन आमी चलचीं, कशीं जिवंक जाय अशें सांगता. चोतरायेन आमी रावचीं, तेन्ना तुमकां पवित्र
बरी ती चाल देव भक्ती धरून कसो मनीस असो तो रावचो म्हूण ह्या सुवातेर अशें बरयल्लें आसा. जोरी तुमी पोत्तून पोत्तून त्यो चुकी करून थिंगा पातोक आदात्ता, सोरेस्परा कडेन हांवें पातोक केला अशें म्हणत तूं थिंगा रावत जाल्यार पळयात साऊल पासून अशेंच थंयसर कोरी. पयले सामुएल 15 आनी 30 पळोवया. ताणें म्हटलें, हांवें पातोक आदारला थोड्याच मिनटान, थोड्याच वक्तान, सेकंड टायम पोत्तून तो मानता हांवें पातोक केला म्हूण. जरी तूं खरोच पश्चाताप करता जाल्यार तुजे वागणुकीन थिंगासर बदल जावंक जाय. तूं उलयताय तुजे एक्शनान थिंगा बदल जावंक जावो. पूण खूंय बदल आसा. त्या प्रवाद्या लागीं तो थंयसर सारको वागूंक ना. आपूण राजा म्हणून आपल्याक जाय त्या भाशेन केलें, ताजी आंगोस्तां ताणें ओडून काडलीं आनी पोत्तून मागीर तो अशें म्हणटा हांवें पातोक केलें म्हूण. पयलो सामुएल 26 वड 21 सावलून म्हटलें, हांवें पातोक आदारलां. हे म्हजे पुता दावीद, तूं आतां पोत्तून यो म्हजो प्राण. आयच्या दिसा तुज्या नदरेन तें मोलादीक. तो मोलादीक. ह्या पासत दावीद हांव तुका कितें त्रास हांव करचो ना. पोत्तून येयलो पण तो कितें करूं तेका, तो तेका मारूंक सोदता. हें तूं मागीर वाजूंक जाता. सावलून 3 पावटी ह्याच भाशेन म्हणलें, हांवें पातोक आदारला, हांवें पातोक केला, हांवें पातोक आदारला. पूण ताका कितें बोगसोडें फावो जालें? सावलून म्हणलें, वय हांवें पातोक आदारला. हें सगलें म्हणलें आसतना पासून ताका बोगसोडें मेवलें काय ना ताजें कारण कितें काय? तो तोंडानूच बेश्टें तें मानून घेतालो, पूण ताच्या जिवितान कसलें थिंगासर सुदार दिश्टी पडोना. तो तोंडान आपल्याची चूक ती मानून घेता, पूण तुजे भितरलें तो राग तो वसोंक ना. त्याच भाशेन भितरल्यान तो दुवेस कोरी. त्याच भाशेन तो ताका हेट कोरी. तो ताका हेट करतालो आनी तो दुवेस कोरी, ताका नाका जालें कोरी आनी दाविदाक तो रागान मारूंक सोदतालो. दाविदाक जिवेशी मारूंक सोदतालो आनी वयल्यान हांवें पातोक केला, हांवें पातोक आदारला अशें तो म्हणत आसा. फ्रेंड्स, तुमचे मदें कोण अशें करीत आसा काय? तुमचे मदें कोणाचे भितर सावलूचो स्वभाव आसा काय? हांवें पातोक आदारला अशें तूं फकत म्हणटाय, पूण तें पातोक तूं सोडिनाय. हांवें पातोक आदारला अशें तूं मानताय, पूण त्यो पातकी संवयो तूं सोडिनाय. पूण तूं अशें करिता जाल्यार तुका बोगसोडें मेवचें ना. तुका बोगसोडें थंयसर मेवचें ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा, ओत्मिकायेन तुजें दूख तुवें दवरचें. तेंच सारकें पश्चाताप हाडटा, कित्याक ओत्मीक रुपान तूं दुखी जावचो. जो खरो पश्चाताप आसता पळय तुज्या भितर एक बदल हाडटा. बदल नासतना तूं पश्चाताप करीत, बदल नासतना फकत तूं थिंगासर बोगसोडें मागीत जाल्यार नो, जाल्यार हें केन्नाच थिंगासर मानून तो घेवचो ना. वर्त्या सर्वेस्परा बापा, तूं आपल्याच्या उतरा वरवीं आमचे लागीं सारको उलयलाय. आयज जीं लोक खंय पासून आसता तीं उतरां आयकता, हें उतर तीं आयकोन तीं भावार दवरतात आनी तें मानून घेतात. म्हजें सांगता तीं आतां मागणें करता बापा. फारो, साऊल आनी यहूदा तांचें तशें मन आसलें पळय, तसलें मन आमचें आसचें न्हू म्हणून आमी. दाऊद ज्या भाशेन आपल्याच्या काळजांतल्यान पश्चाताप करता तसलें तूं काळीज दी. दाविदा भाशेन आमी पासून आमच्या काळजांत पश्चाताप करता तसलीं जावची. हें सगळें आमी आयकलां तें आमच्या कोन्यांनी घालपाक तूं आमकां आदार दी. निबोर स्वभाव आनी निबोर मन आमकडल्यान पयस काडूं बापा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागणें करता बापा. आमेन. Calvary, post box number
30, Kukatpalli, Hyderabad 72.